एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत अशी रावात आणि आम्ही बी बरी आसात। तर जशें की तुमकां सगळ्यांक कळत आसतलें थंबनेल आनी टायटल पळोवन की आयज न्ही हांव तुमच्या खातीर एक स्पेशल असो व्हिडिओ जो आसा पळय तो घेवन येयल्लो आसा। स्पेशल व्हिडिओ जालोच आनी त्याच्या भायर तुमचो रिक्वेस्टेड असो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आयज हांव घेवन आयिल्लें आसा। तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करपाक हांव बी खूब एक्सायटेड आसा। जितली तुमी एक्सायटेड आसा हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवपाक तितलेच हांव बीन एक्सायटेड आहा। त्याच्या डबल म्हणल्यार जाता की हांव एक्सायटेड आहा तुमच्या वांगडा हे सगळें जे कितें आसा पळय न्हू तें शेअर करपा खातीर। तर खूबदां न्ही खूब अशे म्हाका क्वेश्चन्स येता जेन्ना केन्ना हांव खंय वता जावं ट्रॅव्हलिंग करता, घरा वता अशें कितें आसता पळय न्हू, जेन्ना हांव म्हाज्या बॅग पॅकिंगाचे व्हिडिओ शेअर करता तेन्ना खूब जाणां खूब भशेन खुबशे प्रश्न जे आसा पळय न्हू ते म्हाका विचारतात। खुबशे कॉमन क्वेश्चन्स आसता, एकूच क्वेश्चन 2-3 टायपान विचारप जाता वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन। सो अशे खुबशे क्वेश्चन्स आसा जेची आन्सर्स म्हटल्यार आयज तुमकां हांव दितले आनी आयचे हेज्यो सारी रिलेटेड जितले कितें तुमचे क्वेरीज आसा पळय ते तितले क्वेरीज आयज हांव क्लियर करतले अशें म्हणून। सो त्याच्या खातीर तुमचे कांयशे कॉमन क्वेश्चन्स एंड ऑल सगळे जे आसा पळय न्हू ते हांवें नोट डावन केल्या। ते हांवें आतांच न्ही जेन्ना तुमी केन्ना विचारताली पळय म्हाका न्ही अशें कितेंच म्हाजे साडी न्हेसपाचें जावं साडी स्टोर करपाचें रिलेटेड, सो तेन्नाच न्ही हांवें हें सगळें नोट डावन करून दवरलेलें। सो आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो आसा की हांव साडी ज्यो आसा पळय न्हू ते कशें स्टोर करता, कशें न्हेसता, कितें टिप्स आसा, कितें ट्रिक्स आसा, हे सगळे क्वेरी म्हटल्यार साडी रिलेटेड जितले कितें तुमचे क्वेश्चन्स आसा पळय न्हू ते सगळे म्हटल्यारच तुमी म्हणपाक शकता की आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो आसा की हाव आय स्टोर एंड वियर साडीज, म्हटल्यार हांव म्हाज्यो साडयो कश्यो सांबाळटा, कश्यो दवरिता। विदाउट स्कीप करनासतना हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू पळयात, खुबश्यो टिप्स एंड ट्रिक्स आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें आसा। सो आयज न्ही तुमकां हांव वर्बली जे आसा पळय ते सगळे शेअर करतले, म्हटल्यार हांव कशें साडी न्हेसता, कशें स्टोर करता हे सगळे न्ही तुमच्या वांगडा वर्बली शेअर करतले। जर तर तुमकां प्रॅक्टिकली सगळे साडयेचे रिलेटेड कितें आसा ते पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार हांवें न्ही हेच्या पयलीं ऑलरेडी एक व्हिडिओ केल्लो आसा, साडी हांव कशें न्हेसता न्हेसोन दाखोवप एंड ऑल सगळें त्या व्हिडिओन केल्लें आसा। तो व्हिडिओ बी तुमी म्हाजो चेकआउट करपाक शकता। जर तर तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर गेली जाल्यार तुमकां तो व्हिडिओ मेळटलो किंवा हांव एंड स्क्रिनीचेर न्ही तो व्हिडिओ लिंक जे आसा पळय ते दिता, तुमी तो क्लिक करून तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवपाक शकता। बट तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें खूब पयलीं शूट केलो जेन्ना हांव हिंदीन व्लॉग करतालें पळय न्हू तेन्ना। तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांव फर्स्ट म्हटल्यार न्हू हांव कशें साडी न्हेसता, कितें टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करता पळय त्यो तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी मागीर न्ही तुमकां हांव सांगता की हांव साडयो म्हाज्यो स्टोर एंड ऑल कश्यो करता, कश्यो इतलो टायम म्हळ्यार म्हाज्यो साडयो बऱ्यो टिकोवन दवरिता पळय न्हू ते सगळें शेअर करता। सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो आमी स्टार्ट करुया। तर सगळ्यात पयलीं न्ही आमकां आतां जर साडी न्हेसता आसतना न्ही करेक्टली चूज करपाक जाय म्हणटा तो ब्लाउज आनी आमी जो पेटीकोट घालता पळय न्हू साडयेचेर तो, म्हटल्यार कसो आमी जो घागरो घालतात, आमी आतां कोंकणीन घागरो म्हणटा, थोडी जाणां पेटीकोट म्हणटा, थोडी जाणां इनर्स म्हणटा। सो आमी जे कितें घालता पळय न्हू ते आमकां न्ही करेक्टली चूज करपाक जाय। एक तर तेजो शेप, दुसरो म्हटल्यार सायज जी आसा पळय ती करेक्ट आसपाक जाय। थर्ड थिंग म्हटल्यार कलर जो आसा पळय तो एक्झॅक्ट, अशें ना की तुमी ब्लू कलरची साडी न्हेसतली आनी तेजे व्हायट कलरचो घागरो घालतली, ते न्ही सामकें ऑड दिसता। जर तर आमी अशें चिंतलें ना साडी आमची दाट आसा झळकना, आमी व्हायट घातलो रेड घातलो कांय फरक पडना असो जर दिसता न्ही जाल्यार तुमी रॉंग चिंतता। चलता आसतना फाटल्यान साडी ही न्ही उखलताच, तुमी कितली बरी न्हेसा, कसले मटेरियलाची साडी न्हेसा, फाटल्यान साडी जी आसा पळय ती उखलताच। मागीर ते उखल्ले की ना साडी परतली बॉर्डर तेजी, जावं मातशी वयर सकयल जाल्यार आमी स्टेप्सां चडटात तेन्ना न्ही दिसताच आमी पोंदाक घागरो कसलो कलरचो घातला तो। सो थंय न्ही मागीर तुमी कितली बरी हजराची लाखाची सुद्दां साडी न्हेसली न्ही आनी घागरो जर सेम कलरचो घालूं ना जाल्यार न्ही ते मागीर ऑड जाता आनी पळयतल्या मनशाक बी दिसता की हे कितें हे अशें म्हणून बरें दिसना न्ही साडी एक तरेची घागरो एक तरेचो। सो तेका लागून न्ही घागरो जो आसा पळय न्हू तो आमी परफेक्ट कलरचो एकदम आतां सारको कलरचो जर आमचे कडेन ना अवेलेबल जाल्यार मातसो लायट डार्क ओके चलता, बट सामकोच दुसरो कलरचो बरं दिसना न्ही। तेका लागून साडयेचो कलर आनी घागऱ्याचो कलर जो आसा पळय तो आमचो मातसो मॅच जाता असो आमी चूज करपाक जाय। आनी घागरो जो आसा पळय न्हू तो सदांच न्ही आमचो खोटी जी आसता पळय न्ही पांयाची एंकल जेका आमी म्हणटा तितले म्हणल्यार आसपाक जाय, तेज्या सकयल आसूं जायना।
चडय मोडवो ना चडय लांब ना, असं ना की घागरो सामकोच आमचो जमनीर तेंकता असो ना। आता म्हाजी बी कशी हायट मातशी कमी आसा, सो तेका लागून म्हाका कितें जाता घागरे बी घेता पळय ते लांब जाता, सो हांव न्ही ते फोल्ड करून जावं कट करून हांव ते म्हाजे सायजीचे करून घेता, सो तेका लागून मागीर ते चलता आसतना फाटल्यान दिसना आनी घागरोय बीन लळोन चिखलाचो जायना। आनी जर तर तुमी शेप वियर यूज करता न्ही जाल्यार बेस्ट, बट खरें सांगता तुमकां म्हाजे कडेन शेप वियर ना। जो साडी शेपर जो येता घागरो जो स्ट्रेचेबल फूल बॉडी फिटींग येता तसलो म्हाजे कडेन ना। हांव न्ही नॉर्मल जे आमचे कॉटन घागरे जे येता पळय हांव तेच वापरता। सो तुमचे कडेन जर तो आसा जाल्यार वेल एंड गूड, ना जाल्यार तुमी पेटीकोट घातलो म्हणून बी अशें ना की साडयेक शेप बरो येना जर सारकी न्हेसप जायना अशें ना। आतां खूब जाणां म्हणटात ऑनलायन बी, आतां आमी युट्यूबाचे कितले व्हिडिओ पळयता की ना तुमकां जर बरे शेप येयल्लो जाय साडयेक, जर बरी साडी बसलेली जाय जाल्यार तुमी साडी शेपर घालपाक जाय अशें म्हणून। बट तुमी तर म्हाका साडी न्हेसून पळयला म्हाज्या साडयेचो शेप काय इतलो काय पिड्यार जायना, बट हांव साडी शेपर वापरना, हांव नॉर्मल जे आमच्या कॉटन घागरे येता पळय तेच वापरता। सो तुमी साडी शेपर वापरलो आनी किंवा घागरो वापरलो हितून कांय फरक ना, ते तुमचे कडेन आसता की तुमी कशें न्हेसता तेजेर। आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार जसो आमचो घागरो इम्पॉर्टंट आसता पळय न्हू साडये खातीर, तसोच ब्लाउज बीन खूब इम्पॉर्टंट आसता। अशें ना की तुमी आतां सपोज आतां तुमचे कडेन एक साडी आसा येल्लो कलरची आनी ताका जर रेड कलरचो ब्लाउज पीस येयला, आमी कितें म्हणटा म्हाजे कडेन ऑलरेडी एक रेड कलरचो ब्लाउज शिवल्लो आसा, हो आनी कित्याक शिवून घालपाक जाय, बट तशें आसना। जी पळय बॉर्डर आसता साडयेक, जी हातीक जावं फाटीक बॉर्डर येता पळय ती बॉर्डर बी डिफरंट आसता, मटेरियल बी डिफरंट आसता, कलर बी डिफरंट आसता। सो तेका लागून आमचे दुसरे साडये वयलो ब्लाउज हे साडये वयलो वयताच असो ना, अशें ना की एवरी टायम वचना असं म्हणून वता। खुबशे साडये वयले ब्लाउज जे आसा पळय ते खुबशे दुसरे दुसरे साडयेर वता, बट एवरी टायम वता असं ना। सो तेका लागून ब्लाउज जे आसा पळय न्हू ते चूज करता आसतना मातसो लक्ष दवरून आनी सारखे सगळे पळोवन ना, तांबडो जाला म्हणटकीर जाल्यार तो कसलोय जायना अशें। सो हे बी जे आसा पळय ते तुमी लक्षांत दवरपाक जाय। ही आशिल्ली म्हाजी सेकंड टीप साडी म्हळ्यार न्हेसपाच्या रिलेटेड। थर्ड जी टीप आसा पळय ती सामकी इम्पॉर्टंट टीप आसा, म्हटल्यार कशें खबर आसा जी आमी हुकां यूज करता पळय न्हू साडयेक, ती हुकां जी आसा पळय ती तुमी डायरेक्टली यूज करनासतना ताका जर तुमी कितें यूज करून जर ती लायली न्ही जाल्यार बेटर, कशें तें दाखयता। सो आतां पळयात ही म्हाजे कडेन न्ही 2 सेफ्टी पिन्स आसा, हे पळयात ही म्हाजे कडेन 2 सेफ्टी पिन्स आसा। सो हांव कितें करता खबर आसा, आतां पल्लूक जी आमी सेफ्टी पिन लायता तेका ओके ती सोडात, जे आमी प्लीट्स काडटात तेका किंवा साडयेक आनी खंय जेन्ना आमी लायता पळय न्हू सेफ्टी पिन्स तेन्ना न्ही हांव कितें करता अशें करून ही आमची नॉर्मल सेफ्टी पिन जी आसा पळय न्हू ती सेफ्टी पिन घेता, तिका न्ही अशें करून बटन हो शर्टाचो बटन किंवा तुमी न्ही अशें करून एक तुमचे कडेन कितें बीड पर्ल कितें आसा पळय ते घालपाक शकता। इतले मोठेच घालपाक जाय अशें ना, बारीक बी घालपाक शकता। ते घालून हे जर लायले न्ही अशें करून साडयेक जावं कित्याकय जाल्यार न्ही साडी जी आसा पळय ती आमची अशी करून घुसपवपाना, ना जाल्यार कितें जाता आमी अशें करून डायरेक्टली यूज केले न्ही हांगासर पळयात हो जो बटन हांगा हो जो पार्ट आसा पळय हो हेका न्ही साडी सदांच घुसपता। मोस्टली जॉर्जेट साडी जावं लेसीच्यो साडयो ज्यो आसता पळय इवन सिल्क साडी सुद्दां, सो हितून न्ही घुसपोन रावता मागीर साडयेक बुराक पडटा, सुतां येता साडयेची। सो तेका लागून न्ही बेटर तुमी न्ही अशें करून कितें हेका कसली बारीक मोती मोठे मोती कितें बटन कितें इवन न्ही तुमचे कडेन कांयच जर अशें ऑप्शन अवेलेबल ना, ही जी सादी बिंदी मेळटा पळय न्हू ती बिंदी सुद्दां न्ही हेका तोपून अशें करून हांगा हाडून घातली न्ही बटना भशेन जाल्यार बी बरी उरता। सो हे एक तुमच्या खातीर एक अशी इम्पॉर्टंट अशी टीप म्हाजी, तुमी एकदां ट्राय करून पळया। अश्यो कितल्योश्यो तुमच्यो बी साडयो आसतल्यो ज्यो हुकां अशें करून घुसपोन भरून सुता वचून बुराक पडून पिड्यार जाले आसतले, सो तुमी न्ही हे एकदां ट्राय करून पळया, तुमकां आवडटलें आनी तुमी केन्ना लायफान न्ही हुकां मागीर तशी करून लावची ना। चवथी म्हाजी टीप तुमच्या खातीर आसा की साडी जेन्ना केन्ना आमी न्हेसता पळय न्ही तेन्ना न्ही तुमी सपोज ते साडयेचेर आतां हाय हिल्स घालपाचे आसा न्ही जाल्यार तुमी ट्राय करा की हिल्स घालून न्ही साडी न्हेसपाची, कित्याक की न्ही हिल्स घालून तुमी साडी न्हेसले न्ही जाल्यार तुमकां साडयेचो लेंथ जो आसा पळय तो परफेक्ट मेळटा। आतां सपोज तुमी फ्लॅट घालपाचे जावं बारीक हिल्साचे घालपाचे आसा न्ही जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना, बट जर तुमी हिल्स हाय हिल्स घालपाचे आसा आनी जर तुमकां साडी परफेक्ट येवपाक जाय न्ही जाल्यार न्ही तुमी ते चप्पल घालूनच साडी न्हेसात, बऱ्याक पडटा साडयेची लेंथ जी आसा पळय ती एक्झॅक्ट येता। साडी न्हेसता आसतना न्ही एवरी टायम ट्राय करा की साडी जी आसा पळय न्हू ती तुमची जमणीक तेंकपाक जाय, अशें म्हणना की जमणीर सामकीच लळपाक जाय अशें ना, असो जो फ्लोर आसता पळय न्हू फ्लोराक अशी करून न्ही साडी जी आसा पळय न्हू साडयेचो एंड पॉयंट टच जावपाक जाय। इतली लेंथाची जर तुमी साडी न्हेसली न्ही साडी तुमची परफेक्ट उरतली।
चढ जर लांब नेसत सकयल लायटली सगळे तुमची सारण मारलेला भशेन सगळी जोमेण आसा पळय ती निवळ जावन येतली. मोडवी न्हेसत न्ही साडी, मेन म्हटल्यार घागरो दिसतलो. सेकंड थिंग म्हटल्यार हायट जी आसा पळय ती बी कमी दिसता. आनी अशें दिसता फाटल्यान साडी मोडवी मुखार मिरयो लांब आनी ते ऑड दिसता पळोवपाक. पयलींचे लोक बी न्हेसतालो तसो. सो साडयेची लेंथ जी आसा पळय ती परफेक्ट येवपा खातीर, साडी बरी दिसपा खातीर, फॉलिंग अशी दिसपा खातीर, तुमची हायट सारकी दिसपा खातीर, लांब मातशी दिसपा खातीर न्ही तुम्ही साडी जी आसा पळय ती सदांच अशी करून फ्लोराक न्ही तेंकपाक जाय. अशी पडपाक जायना तेजेर, बट अशी करून सारकी टच जाता इतल्या लेंथाची न्हेसपाक जाय. सो ही आशिल्ली म्हाजी 4th टीप तुमच्या खातीर. तुम्ही मोठी आसूं, बारीक आसूं, पोट आसूं ऑर नासूं, वी शेप साडी इज अ परफेक्ट. खंयची बॉडी टायप, खंयची हायट आसा पळय तेंच्या खातीर वी शेप साडी जी आसा पळय ती परफेक्ट आसता. म्हणल्यार कशी जी हांव न्हेसता साडीचे, तुम्ही म्हाका न्हेसोन पळयता ती म्हाजी वी शेप साडी. वी शेप म्हटल्यार कितें, जी पळय तुमची बॉर्डर आसता पळय न्हू साडयेची, ती बॉर्डर न्ही कमरार परफेक्ट घेवप. ती बॉर्डर जी आसता पळय हांगा वेस्टार जे कडेन आमी मिरयो खोयता पळय थंय न्ही ती बॉर्डर दिसपाक जाय, तेका म्हणटा वी शेप साडी. ती अशी करून ती प्लीट्स ज्यो येता पळय न्हू थंय सुद्दां ती आमी बॉर्डर जर खोयली न्ही जाल्यार ती ऑड दिसता, पोट बी मोठे अशें दिसता. तुमी जर ती वी शेप घेतली न्ही सारकी अशी करून जाल्यार न्ही ती साडी सदांच बरी दिसता. तेज्या खातीर तुमी ट्राय करात एवरी टायम. तुमकां पोट आसूं नासूं, कितलेंय मोठें पोट आसूं, फ्लॅट आसूं तुमचें पोट, तुमी लांब आसूं, मोडवी आसूं, मोठी आसूं, बारीक आसूं, कांय प्रॉब्लम ना. वी शेप जो साडी आसा पळय न्हू वी शेप साडी ती सगळ्यांक परफेक्ट दिसता. आनी हांव बीन जी साडी न्हेसता पळय न्हू ती वी शेपच साडी. आतां तुमकां थोड्यांक जर समजलें ना न्ही जाल्यार तुमी तो म्हाजो व्हिडिओ पळयला जितून हांवें प्रॅक्टिकली सगळें दाखयलां पळय थंय हांवें सांगलां की वी शेप साडी कशी न्हेसतात ती. सो तुमी थंय वचून बी चॅक करपाक शकता की प्रॅक्टिकली तुमकां समजुना जाल्यार की वी शेप साडी जी आसा पळय ती कशी न्हेसतात ती. तर ह्यो 5 टिप्स जाल्यो साडी न्हेसपाचे रिलेटेड. आता मुखार जे तुमकां हांव सांगतलें पळय न्हू ते साडी स्टोर करपाचे रिलेटेड. तर 6th टीप जी आसा पळय ती म्हाजी आसा साडी स्टोर करपाचे रिलेटेड. साडी जी आसा पळय न्हू ती आमी स्टोर करता आसतना एवरी टायम नॅप्थोलीन बॉल्स जे आसा पळय ते कंपल्सरी, जेका आमी डांबर गुळी म्हणटा. थोडी जाणां नॅप्थोलीन बॉल्स म्हणटा, जे व्हायट कलरचे बॉल्स येता पळय न्हू ते न्ही कबडान कंपल्सरी. तुमचे कपडे नवे कपडे आसूं, जे डेली युजाचे घरा कडेन घालपाचे कपडे आसूं, जावं कसलेय कपडे आसूं जेका तुमी अश्यो थोडे कपडे आसता न्ही आमचे साडयो बीन जेंका आमी वेडिंग सिजनाकूच हात लायता तेच्या नंतर हात लायना, कसलेय कपडे तुमी स्टोर करता आसतना नॅप्थोलीन बॉल्स जे आसा पळय ते कंपल्सरी. आता अशें ना की तुमी एक साडयेन एक नॅप्थोलीन बॉल्स घालपाक जाय अशें ना. तुमचे कडेन जर म्हाजे भशेन साडयेची बॉक्सां आसा जितून आमी 10-12 साडयो घालपाक शकता जाल्यार तितून एकूच ओडून दवरुपाचो. किंवा तुम्ही जर एक साडयेक एक साडी कवर वापरता न्ही जाल्यार तुम्ही ते साडी कवर जी स्टोर करून दवरता पळय कबडार ते सायडीन एक दवरुपाचो. अशें ना की भितरच घालपाक जाय. खंयी जाल्यार तुमी तो एक डांबर गुळी जी आसा पळय न्हू ती घालपाची. आनी सपोज जर तुमी अशें एकूच कडेन साडयो सगळ्यो स्टॅक करून दवरिता, मेकमेकाचेर दवरितात न्ही आनी जाल्यार डायरेक्टली कपड्यांचेर न्ही नॅप्थोलीन बॉल्स जो आसा पळय तो घालप ना, तो कित्याक टिश्यू पेपराक जावं कित्याक कपड्याक बी बांदून न्ही दवरुपाचो. सो नॅप्थोलीन बॉल बी जो आसा पळय तेका लागून सम साडयो अश्यो आसता सिल्काच्यो बीन ज्याचो कलर न्ही तितलो पार्टाचो मागीर उडटा, धवो पडटा. सो तेका लागून डायरेक्टली तो कपड्यांचेर असो उडोवपाचो ना. कॉटन बी जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना, बट सिल्काक बीन तो मातसो डॅमेज करू शकता. तेका लागून बरें टिश्यू पेपराक जावं कसलो एक आमचे कॉटनचे कितले कपडे आसता न्ही वेस्ट जे आमी घरा कडेन घालून उडयता जावं कितें हँकचीफ आसता तेका घालपाचो आनी दवरुपाचो हितून. साडी जी आसा पळय न्हू ती अशें ना की आमी एकदां बरी फोल्ड केली, घडी केली, साडी बॉक्सांक जर साडी कवर जे आसा तितून घातली, नॅप्थोलीन बॉल घातलो, दवरले. आतां आमी जाली ह्या सिजनाक न्हेसोन आमची साडी. आतां आमी त्यो डायरेक्टली आमी नेक्स्ट सिजनाक नेक्स्ट वेडिंग सिजन जो येतलो पळय तेन्ना यूज करतले. अशें म्हणून जर तुमी चिंतता न्ही जाल्यार तुमची हे थिंकींग जे आसा पळय ते कंप्लिटली रॉंग आसा. दर 2 म्हयन्यान किंवा 1.5 म्हयन्यान मॅक्झिमम 2 म्हयन्यान तुमी साडी जी आसा पळय न्हू ती एकदां भायर काडून पळोवपाकूच जाय. जावं ती तुमी साडी बॉक्सान घालून दवरलेली आसूं, जावं ती तुमी साडी कवरान घालून दवरलेली आसूं, जावं तुमी ती बेश्टी डायरेक्टली अशी लावन दवरलेली आसूं, साडी जी आसा पळय न्हू ती काडून एअर ड्राय करून परत रिफोल्ड करून दवरप सामकें मस्ट. कितल्योय बरी जावं कितली वायट साडी आसूं जर तर तुमकां ती बरी टिकून दवरुपाची आसा न्ही जाल्यार रिफोल्ड करप इज अ मस्ट.
तुम्ही ते मागीर म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान करात अशें म्हणना की 15-15 दिसांनी 8-8 दिसांनी करा अशें ना बट म्हयन्यांतल्यान आमी एक दीस असो काडपाक शकता न्ही एक 10-15 मिनटां सो ते बॉक्सांतले जावं साडी कवरांतले भायर काडपाच्यो मातश्यो एक दीस वाऱ्याक घालपाच्यो तुमी अशें करून बेडार घालून दवरात फॅन लावपाचो एक अर्दवर सुमार दवरपाचें जर तर तुमकां हँग करपाक मेळटा खंय जाल्यार रातचें सुद्दां तुमी काडून रातभर हँग करून दुसरे दिसा काडून दवरपाक जाता सो इतलोच जर तुमी बारीकसो जर एफर्ट घेतलो न्ही साडयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो बऱ्यो टिकता आतां तुमी म्हणटले हितून कितें जातलें तर फर्स्ट थिंग म्हटल्यार न्ही हितून जो आमी आतां खूब टायम साडयो दवरल्यो की ना एक कुबट असो वास येता चित्तेल्लो असो वास येता कसलोसोच वास येता आनी तो तशीच जर आमी साडी न्हेसली न्ही आमकां बीन त्या वासान इरिटेशन जाता आमच्या सायडीन आशिल्ल्या मनशाक बी इरिटेशन जाता बाबा एक खंयच्या कोट्याची साडी काडून न्हेसला अशें दिसता सो तेका लागून तेका मातसो न्ही असो करून वारो दिवप गरजेचो आणि साडी जी आसा पळय न्हू ती उलटी फोल्ड करप हेकाच लागून म्हणटा की एकदां जर आमी अशी करून साडी फोल्ड केली ती न्ही हांगासर फोल्ड जाता मागीर कितें जाता हांगासर जो फोल्ड पडटा पळय थंयचो न्ही कलर उडपाक लागता तुमी खूबदां अश्यो साडयो पयल्यो आसतल्यो घडयेचेरच कलर उडटा तो हेकाच लागून की अशें करून जी फोल्ड करता पळय न्हू थंयचोच न्ही तो मागीर कलर जो आसा पळय तो उडून वयता तेकाच लागून साडी जी आसा पळय न्हू ती आमी अदून मदून काडून वारो दाखोवन मातसो तेजी घडी जी आसा पळय ती आरतून परतून दवरप गरजेचें आसा नेक्स्ट जी टीप आसा ती आसा 8वी टीप जेन्ना पळय न्हू तुमी केन्ना साडी जी आसा पळय न्हू ती स्टोर करता पळय तेन्ना ट्राय करात की साडी आनी ब्लाउज जो आसा पळय तो एकूच जाग्यार दवरपाचो तेका लागून कितें जाता ना आमी जेन्ना केन्ना खंय वचपाक भायर सरता पळय तेन्ना आमची गडबड जायना धांवपळ जायना अरे खंय साडी न्हेसली म्हळ्यार साडी काडली आमी न्हेसपाक ब्लाउज मेळना घागरो मेळना हें ना घागरे जे आसा पळय ते आमचे अशें आसता की एक घागरो खुबशे साडयेंचेर वयता 5-6 साडयेंचेर तेका लागून आमी तो घागरो एक पर्टिक्युलर साडयेन घालूंक शकना बट आमी दुसरे खंयच्या पावचान जावं कित्यांनी घालून दवरप म्हळ्यार घागरे जे आसा पळय ते आमी एक कडेन स्टोर करता आनी तो आमकां मेळटलो खंय दवरता ब्लाउज मेळना मागीर सो तेका लागून आमी कितें करपाचें अशी जेन्ना आमी साडी फोल्ड करता आतां ही साडी हांवें फोल्ड केल्या सो हो म्हाजो ब्लाउज आसा आतां साडयेचो म्हणल्यार आतां जर तुमी एक ब्लाउज 2-3 साडयेचेर वापरता जाल्यार तो सेपरेट दवरपाक वता येता दुसरे कडेन बट होच ब्लाउज जर हांव एकूच साडयेचेर वापरता जाल्यार हांव कितें करतलो हो आतां हांवें उलटो फोल्ड केला म्हणल्यार हो लायनींग हे तेजे ही भितरली बरी सायड सो असो करून उलटो फोल्ड करता 1-2 घडी मारली तेजी अशी जी ही आमची आतां साडी आसा हे साडयेन असो भितर घातलो फोल्ड केलो दवरलो साडी पावचीसान घाला किंवा साडी कवरान घालात आणि अशी करून दवरल्यार आमकां साडी आनी ब्लाउज जो आसा पळय तो एकूच कडेन मेळटा कांयच प्रॉब्लेम ना जर तर तुमी हँगलाचेर घालतात जर तर तुमी स्टोर करना कवरान बी घालून हँग करतात न्ही जाल्यार हे बेस्ट ऑप्शन हँग करप बट आमी सगळ्योच साडयो हँग करपाक शकना न्ही तेका लागून आमी बॉक्सान स्टोर करता ही आतां साडी हांवें हँगलाक घातली हे जे वयल्यान हो जो ब्लाउज आसा पळय न्हू वयल्यान घालात किंवा साडयेच्या पोनाक घालात हो असो करून ब्लाउज घातलो दवरलो सो आमकां साडी न्हेसता आसतना गडबड जायना ब्लाउज आनी साडी जी आसा पळय न्हू ती एकूच कडेन मेळटा सो ह्यो मोस्टली न्ही आमच्यो 3 कॅटेगरीज आसता आमच्या बायलांच्यो साडी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो सॉर्ट आउट करपाच्यो एक आमच्यो बऱ्यो साडयो सिल्काच्यो ज्यो आमी लग्नाक न्हेसता दुसऱ्यो ज्यो आसा पळय त्यो आमच्यो मिडियम ज्यो आमी अशे कसले बेश्टे फंक्शनान न्हेसता आनी तिसऱ्यो ज्यो आसता पळय त्यो आमच्यो सामक्यो सादे साडयो ज्यो आमी लागींच खंय वता आसतना न्हेसता सो आमी आतां लग्नाक वता आसतना न्हेसपाच्यो साडयो ज्यो आसा पळय त्यो रेगुलरली न्हेसना ते ह्या वेडिंग सिजना आमी ती साडी एकूचदां न्हेसतली ती साडी बद्द आमी नेक्स्ट सिजनान न्हेसतली सो त्यो आमी बॉक्सान पॅक करून दवरपाक शकता बट ज्यो साडयो आमी रेगुलरली यूज करता आतां वायला आमची जावं आमच्यो रेगुलर अश्यो सामक्यो साद्यो जॉर्जेटाच्यो बी साडयो आसता पळय न्हू त्यो आमी मोस्टली न्ही आमकां इजी वचपाक जाय न्ही जाल्यार त्यो न्ही आमी हँगलाक घालून स्टोर करपाक जाय हँगलाक घातल्या आतां ही बी म्हाजी साडी सादी साडी जी हांव अशें करून खंय देवळांनी बी वतना न्हेसता सो हांव कितें करता अशी करून ती हँगलाक घालता तेजो ब्लाउज जो आसा पळय न्हू हो ब्लाउज हांव फक्त ह्याच साडयेचेर घालता सो हो ब्लाउज हेचेर घातलो अशें करून हँग केले सो आमकां खंय वता आसतना न्ही गडबड जायना आनी न्ही ह्यो आशिल्ल्यो म्हाज्यो कांयश्यो टिप्स आनी तेच्या भायर न्ही तुमचे एक 2-3 क्वेश्चन्स आसा जे तुमच्या वांगडा हांव म्हणल्यार तेंचे आन्सर्स शेअर करता फर्स्टली म्हणल्यार म्हाका विचारप जाता की तूं साडयो ज्यो आसा पळय न्हू ते ओकेजन वायज कश्यो सॉर्ट करता तर फर्स्ट थिंग म्हटल्यार म्हाज्यो साडयेची कॅटेगरी आसा पळय न्हू ते खूब ना हांवें 4-5 कॅटेगरीज अश्यो करून दवरला जशें की तुमकां हांवें आतांच सांगलें म्हाजे फक्त 3च कॅटेगरी आसा साडयांच्यो एक ज्यो म्हाज्यो बऱ्यो साडयो ज्यो हांव लग्नाक न्हेसता फकत लग्नाक जावं बरें कितें ओकेजन आसता पळय तेन्ना न्हेसपाचें दुसरें जें आसता पळय न्हू तें म्हणल्यार म्हाजें मिडियम
मिडियम हेज्यो साडयो ज्यो हांव खंय अशें बेश्टे कोणाले बेबी शावर आसा जावं कोणाले बारशाक आपयता जावं कोणाले अशे बर्थडे फंक्शन्स बी आसता पळय न्हू तेन्ना न्हेसपाच्यो साडयो। आनी तिसरी कॅटेगरी जी आसा पळय ती म्हाजी आसा सामक्यो सिंपल साडयो आनी त्या साडयान येता वायलाय बी म्हाजी। सो ज्यो सामक्यो सिंपल आनी वेडिंगाक वचपाच्यो साडयो हांव वेडिंगाकच न्हेसता। म्हटल्यार त्यो अशें ना की वेडिंगाक वचपाच्यो साडयो न्हेसून हांव फाल्यां देवळा कडेन वतलें, तसलें हांव करना। साद्यो साडयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो हांव साद्या कामाक म्हळ्यार देवळान बेश्टी आमच्या हांगा तेकून पुजा आसता, ज्यो डेली आरत्यो बी जातात तश्यो, जावं नेबरागे बारीकशें कितें कारण आसा थंयच न्हेसपाक त्यो साडयो न्हेसून हांव फाल्यां कोणाच्या बारशाक आनी फुलांक वचपाना। हांव म्हाज्या साडयाचे कॅटेगरीज तश्यो केल्ल्यो आसा, हांव त्या अकॉर्डिंग सॉर्ट करून न्ही तश्योच न्हेसता साडयो। आनी सेकंड जो मोस्टली आस्क क्वेश्चन आसा तो म्हटल्यार हांव साडी जी आसा पळय न्हू ती कॅरी कशी करता। म्हटल्यार आतां हांगसर घरा कडल्यानच खंय रेडी जावन वचपाचें जाल्यार हांव डायरेक्टली रेडी जावन वता, बट हांगच्यान जर हांव घरा वता, सावड्ड्या वयता माघरान, थंय जर कसलें वेडिंग जावं कसलें फंक्शन एटेंड करपाचें आसा न्हू जाल्यार हांव कशें कॅरी करता हो म्हाका मोस्टली विचारप जाता क्वेश्चन। तर हांव कितें करता जाणा, साडी जी आसा पळय न्हू ती साडी कवरान घालता। एक्चुअली स्टोर करता आसतना हांव साडी बॉक्सान स्टोर करून दवरता, बट जेन्ना हांव कॅरी करता पळय न्हू तेन्ना साडी अशें करून साडी हँगलाची काडटा, साडी घेता, तेजो ब्लावज, तेजेर घागरो जो आसा पळय न्हू तो सगळें न्ही एक साडी कवरान घालता, तितून नॅपथलीन बॉल जो आसा पळय न्हू तो टिश्यू पेपराक रॅप करता, तितून घालता आनी साडी पॅक करता आनी अळंग साडी घेता, ती परत परत फोल्ड करून चुरमुटून तेजेर वजन बिजन घालना, वयर सगळें पॅकिंग जालें की ना वयर ते साडी बॉक्स जे आसा पळय न्हू साडी कवर ते दवरिता। कॅरी करता आसतना आतां जर तुमी लागींच खंय वचपाची ओके, जर तर तुमी पयस खंय वचपाचें आनी तुमचे कडेन जर साडी कवर ना जाल्यार न्ही तुमी कितें करपाक शकता, कॉटनच्यो ज्यो पिशव्यो येता पळय ना आतां तुमी तितून घालून ते सगळें पॅक करून एक नॅपथलीन बॉल घालून बी कॅरी करपाक शकता। अशें ना की तुमी साडी कवरांकच इन्वेस्ट करपाक जाय अशें। ह्यो आशिल्ले कांयश्यो टिप्स तुमच्या खातीर ज्यो हांवें आयज तुमच्या वांगडा शेअर केल्या। हांव साडी कशी न्हेसता, कशी स्टोर करता तेज्या रिलेटेड। सो आय होप तुमकां आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आवडलो आसतलो। जर तर हेच्या भायर तुमकां कितें अजून क्वेरीज आसा, कितें जर तुमच्यो क्वेश्चन्स आसा न्ही जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करपाक शकता। हांव तुमकां न्ही म्हटल्यार परत एकदां समजोना कितें जाल्यार परत एकदां समजोवपाचो ट्राय करता। सो चलात हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता। कसो आशिल्लो आयचो व्हिडिओ, तुमकां आवडलो काय ना आवडलो तो बी कमेंट करून सांगात। चलात मेळया फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर। तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात। व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका। चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल अजून सबस्क्राईब करून ना चॅनल बी माझं सबस्क्राईब करात। चलात मेळया फाल्यां, तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।